तीन जाले एकंदरीत कशें दिसता आणि ह्यो जो श्रेय आसा ते कोणाक तुमी दिवपाक सोदता? तो जो श्रेय आसा हो सगळे तुम्ही पळयतात आता माझे जे रॉक स्टार म्हणटा हांव, जे माझे प्रत्येक वोटर आहा मतदार आहा त्यांचो हो विजय आसा. हेतूर मोलाचें योगदान दिलां आणि म्हाका फुडें सार म्हणटा ते माझे पंच मेंबर, माझ्या वाड्याचे जे वॉर्ड मेंबर आसा ज्यांच्यानी म्हाका हायेस्ट मतदान त्या बुथार करून फुडें हाडलो, त्या सगळ्यांक हांव हे श्रेय दिता. बरें, ह्या हितून BJP जी आसा ती सत्तेन आसा आणि सत्तेन आसतना सुद्धा तुम्ही त्याच्या बद्दल जे तुम्ही विजय प्राप्त केला हाचेर तुमकां कितें म्हणपाचें आसा? ना, म्हाका हांवें कोणाशी अशी पर्टिक्युलर पक्षाची शर्यत माझी नासली. माझे जे हांव एक शर्यतीक आसलो तो माझ्या ह्या सगळे जे मतदार आहा त्यांच्या वतीन माझे जे विनींग हे आसा पळय तेचेर लक्ष दवरून हांव फुडें गेलो. म्हाका त्या पार्टीच्या किंवा आणखी अगेन्स्ट कोणाच्या अशें माझी कांयच शर्यत नासली. राष्ट्रीय पक्ष आसले दोनूय आसले तुज्या विरुद्धचे तरी तुवें काय केलं? जे कोरगांव जो गांव आसा ते कोरगांव गांवांत दोन हे येतात लोक विधानसभेचे आणि एका सायडीन दोनूय भाजपाचे आमदार आणि एक तर गोवा राज्याचो उपमुख्यमंत्री आसता आणि अशें आसतना सुद्धा तुम्ही इंडिपेंडन्स थंयसर लीड केलेत आणि भरपूर मतांनी फुडें आसात. ते कशें कितें तुमी काय साधले? हे जे आसा हे वातावरण तयार केलां हे प्रत्येक मतदाराचें वातावरण आसा. हेतूर इंडिव्हिज्युअली आमी जे एफर्ट्स घातले हे प्रत्येकान आपलें योगदान दिल्लें तेतूरसून आमी फुडें गेले. हे तीन विलेजी म्हाका हरमलचे आसले जे मांद्रे मतदारसंघात येता आणि एक विलेज म्हाजी कोरगांव येता आणि कोरगांव हो म्हाजो जल्म गांव आसा. हांव थंयच आसा, लोक म्हाका बरे तरेन वळखतात. थंय म्हाका एडिशनल अशें कांयच म्हाजी वळख दाखोवची पडना ना. आणि हरमल, केरी, पालया थोडे आमचें काम खंय तरी चालूच आसलें. सो आतां म्हाका हे तेंच्यांनी दितना कोरगांव बरोबरच केरी, पालये, हरमलाची एक ज्या मताच्या रुपान दिला तेच म्हाका प्रेक्षणीय आहा, तेच म्हाजे फुडें वयता. एकंदरीत तुम्ही उपमुख्यमंत्र्याक शय दिले ना, हांव अशें कोणाक बिय अशे प्रश्न ना. हे कारण काय आतां आमचो कोरगांव म्हटल्या नंतर माझे 9 मेंबर आसा, म्हाजो गांव आख्खो म्हाजे बरोबर आसा. आतां काळ हे कोण आमी ठरोवंक शकना. हे फक्त मतदारान दिल्ले तेंचो कौल आसा.